जमल्या गीता गावात तुका हसयता आमचे तुवे ओतल्या सर्देण्यापासून अर्गा भेटयता देवाशी काळजा पापय मोगाळ तूं आमचो सावू रक्तायांका सदा नीत मोगाळ सुखा दुःखा दिवन आमकां आदार जातायांचो बळवंत सांबाळटा संतोषान सोम्या मंदिरांत जमल्या गीतां गावात तुका हसयता आमचे तुवे ओतल्या सर्देण्यापासून अर्गा भेटयता देवाशी काळजा येवकार तुमकां मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक लागशिल्यांक आनी पयशिल्यांक युट्यूबार पळयतल्यांक समेस्तांक हांव येवकार दितां आनी आज इगर्समाता आमकां मोरयेचो मोग सेवा जावन बदललो तो एक मिस्तेर आज आमचे मुखार दवरता मोरी एलिझाबेथीची भेट करूंक येता तिची सेवा करूंक येता मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो ह्या दिसांनी आमी कश्टाचे दीस जिवन आसाव आमची मोगाची कश्टांत आसात पिडेंत आसात थोडी मरून पावल्यांत तांचो उडास आमकां येता आनी तांचे बसून मेस्तान बसून मागूंक आनी जिवंत आसल्यांक आदार दिवंक आमकां खायदो आसा तर हायच्या ह्या फेस्ता द्वारी मोरयेची देख घेवन आमी हेरांक मोगाची आनी सेवेच्या मनोभावाची जावंक आमी प्रयत्न करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सौहे आसो सबारपणी पोटी आमचे थंय उणें पडून घडटा आनी आमी मौन आसल्यारय हेरांक आदार दिवंक फाटी करता त्या पासून देवा लागचें बक्षण मागून म्हणया हांव पातकी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुरयां सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन संकार मरयेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Deva
ईश्वर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिणे तू संसाराचे पाप काढताय रामशिकाकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगावती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्पद्वेदरा आणि शास्त्राच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुसम्यान घेवन आणि पवित्रत्म्यान बरोवन हांवकार मरी आपल्या मावशे बहिणी गेली सभेतीक तुर्थान भेट दिवंक गेली त्याच पवित्रत्म्याच्या सलोवणेन आम्ही पेल्याच्या गरजांक पावूं आणि मरिये बराबर सदां तुजी महिमा वाखणू हे मी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव जे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आणि रासभर चलयता ससनाच्या ससना सा पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचो मोग निश्कापटी जाय वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातले मिनतेन आनी पयत आत्म्याचे उमेदेन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभल्ल्या बरवशांत संतोष पावा. कश्टा अनवारामध्ये सोसणीकाय जाया. मागण्यांत तीर रावा. गरजेंत आसल्या तुमच्या बावंडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दगदितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद मुळे हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सकटां थंय एकच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. साद्या बावंडा सांगाता एका मनान जिया. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार वर्त तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. वर्त तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. निजाकी देव म्हजो थारोक ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. वर्त तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक दिनवासा व्हडल्या ताळान ताचें नांव गाया. सवपर्जांक ताची वर्ती कृत्यां कळया. ताच्या नांवाची व्हडविकाय परगट करा. वर्त तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. उद्गार. जें सर्वेस्परान तुका कळयलां तें घडून येतलें म्हूण सतमानलें.
देखून बागी तूं आमकां मरये Service for our church, Alleluia. Service for our church, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Service for our church, Alleluia. सर्वेस por तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो चालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी देवदूतान मरयेक नमान करण थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवांधवी गेली थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नमान केलो एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणू लागली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ म्हज्या सोम्याच्या आवयन म्हजे भेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सुरेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हणून सतमानतली तूं कितली भागी तोड मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सुरेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकांतय संतोशान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावल्यांत ताणें बळ दाखयला आपल्या काळजांत वडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंच आसतना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रिते हातांनी पाठीं धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक ताचे संततेक सदां काळ मरी सर उणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली देवाचे उतार हे वकली तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावनेनी भयणीनो जेजून दिल्लो संदेश मनशा कुळाक फकत इतलोच देव तुमचो मोग करता तुमी त्या पासून एकामेकाचो मोग करा एकामेका बरें करा म्हणून हो संदेश आमकां आज मरयेच्या जिणेद्वारी तो मेळटा जेजून तो संदेश सभार वपारीद्वारी आमकां ताणें शिकयला आमी चणाव बरो सामारियागार ताणें केल्लें बरेंपण आमी आयकलें पूण ती एक वपार जावन आसली पूण मरयेची जिवीत जावन आसलें वपार न्ही एक नीज घडीत तिका देवान विसल्या तक्षण तिणें आपणाच्या व्हडपणा विशयांत चिंतूंक ना आज बडव्यान तिचे कडेन विचारलें तूं तयार आसा गी मनशा कुळाक सुरवणेचो आदार दिवंक जावंक आवय सुरवणदाराची ती कबूल जाली आनी तितल्यार स्पिरीट संतान तिचेर वस्ती केली न्हयच तिच्या गर्भांत तिच्या काळजांत ती रुपांतर जाली ती मोगान भरली हर एक व्यक्ती देवाच्या लागीं येता तो
मोगान भरता न्हय देवाच्या मोगान मात्र आनी तो मोग उमाळून पेरांची सेवा करूंक येता तसली घडयता मोगाचें न्हू आमच्या जिणेंत सबार फावटी आमी देखल्यांत आमी जाणाव ह्या दिसांनी सबार याजक 200 वयर भारतांतच मरण पावल्यात तरणाटे थोडेच दिसा म्हयने आदीं व्हड मेळिल्ले समेत मरण पावल्यात ताणें तांचें जिवीत लक्ष करिनासतना आपणाच्या लोकांची सेवा करून ते मुखार गेले आसात सबार सिस्टरांय 500 वयर म्हणटात ती मरण पावल्यांत तांकां आपणाची जागृताय मात पळोवयत आसली पूण तो जेजूचो मोग तो उमाळून येता आनी हेरांच्या सेवेंत ती मग्न जातात संवसारांत सगळ्या गांवांनी हीच खाणी जावन आसा तर ह्या दुखीच्या आनी कश्टांच्या वेळार आमी मागया देवा लागीं आमकांय तें बरें मौन दिवंक व्हडपण न्हय व्हडा मापान न्हय जाल्यारय ल्हाना मापान आमच्या भोंवती बरेंपण करूंक बरी उतरां उलोवंक उत्तेजन दिवंक आनीक जाता तितलो आदार हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान आनी आमच्या जिविताचें बलिदान सोडपतीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात हे तुमचे संतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्या पयसुच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेव भोव मोगाळ बापा बागेवंत आमकां मरयेन आपल्या मावशी भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली तशेंच मानो तुका आमची भेटवणी ह्या आमच्या सुरणेच्या बलिदानांत ओपळल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो करण्यो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी सासनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ले नित्यांकारी मरयेक आमी नामान करतना एका तरेन आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या कारपणाची उडबी सांबाळून
पवित्रात्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेर प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजो महिमा वाकणटा तांचे संगी आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dălbaraso serveți portu Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गितो का जय जय सर्वे स्वराचे नावी येतात ताका जय सर्गितो का जय जय सर्गितो का जय जय. बापा करोस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचे मुखाने मेळच्याक तुमचे पसत समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatuia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो मुंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वसता जेजूची कोणे रगत चवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिथीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर प्रत्येक जावन आमच्या मोगाच्यांक आमच्या कुटुंबांत हांव सरले समेस्तांचो उडास आमी काडया आनी तांकां चिपसून मागया ह्या कार्मेलीच्या हातीन तांकां उपसून दिवया. तांकां तुजे इश्टगतीन सरल्या समेस्तांक तुजे परसरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये संगाती भाग्यवन दमदूत आनी सर्वकणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्राच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांची संगी तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. मरियेनं देवाची खुशी जारी केली. ती जिणेन संपूर्ण तरान देवाच्या मोगान ती भरली. आज ह्यो म्हयन्याचो निमाणो दीस तिचे संगी आमी देवाक कल्तीमान घालया आमच्या जिणेंतले सर कश्ट आनी देवाक आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक चिंताव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन बडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परस सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समाधान आनी सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरुंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर रत्रेक आमकां तुजी उदार काकुळटीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या शिसांक आनी आपोस्तलांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. सुम्या आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमकां खालतेपणाचो आनी सेवेचो मनोभाव शिकयलेलो की देवाची शेळी संसाराचें स्वार्थ आनी पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे प्रेमचे बाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. स्वागत सर्गीराया दुर्बळ
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, हांव कार्मेलीच्या कुसम्यांत असलेल्या तुझ्या पुताक वळखून हांव संतोषलो. आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्या तुझ्या पुताक वळखून आमची काळजांतून दसान जाल्या. हे तुझे पितीचें देणें तुझ्या मोगाची सर कर्तृत्वां हांगा निसर्गार जेजूचे आनी आमच्या माये बराबर सगळी आनी तुजी पवित्र सभा कोणूंक पावो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. कोट्या मुच्या नमन तुका बरवशाच्या माय मोयनाचे तुलो प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये लाभाशेक आमकां देणे अधोराचे पापा वेडे मोकाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद आमकां. बघीन पुसाची करवेनीवर आमकां आमची दुआ आमचे दुस्मंतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.